विठ्ठल रखमाई सरकारी प्राथमिक विद्यालय विठ्ठलापूर गोवा येथील इंचार्ज शिक्षिका। तर आज 4 जून 2024 रोजी वरून आलेल्या सूचनेप्रमाणे शाळा सुरू होत आहे आणि आमच्या विद्यार्थ्यांमध्येच नाही तर सर्व पालकांमध्ये खूपच असा उत्साह दिसून येत आहे आणि जी उत्सुकता होती 4 जून या तारखेबद्दल ती जर एक किंवा एखादा दिवस किंवा दुसरा दिवस सुद्धा जरी उशीर झाला असता तर खरोखरच सगळेजण म्हणजे नाराज झाले असते, कारण ह्या तारखेशी खूपच असं म्हणजे विशेष महत्त्व आहे आणि आजच शाळा सुरू झाली त्यामुळे खूपच असा उत्साह सगळ्यामध्ये दिसून येत आहे। माझो चेडो जो आसा तो तिसरेन शिकता। एका महिन्याच्या गॅपान आयज परत नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू जाल्लें आसा आनी आमकां एक म्हयनो रॅश आसलो। सकाळी सकाळ टेंशन आसा सकाळी बेगीन उठपाचें तें आयच्यान एक सुरू जाल्लें आसा आनी भुरग्यांक सुद्दां एक्सायटमेंट आसा की आमची शाळा परत सुरू जाली। आयज ते उमेदीन सकाळी उठून 7:00 उठून तो फाटी लागलेलो म्हाका व्हरोन शाळेन पाय म्हणून। त्या प्रमाणे आनी अंदू पयलें की शाळेनूय एक नवीन उपक्रम सुरू केला की टिचर्स भुरग्यांची वेलकम करूंक रावल्ली आसा। हे पळोवन भुरग्यांकूय मातशें शाळेन येवपाक आनीक अशी उमेद जातली आनी ही बरी एक नांवांतलेली शाळा आसा। अंदू म्हाजे प्रमाणे तशी शाळेन भुरगीं वाडलेली आसा, प्री प्रायमरीकूय खुबूच एडमिशनां येयल्लीं आसा आनी हांव चिंत्ता की हे शाळेन भुरग्यांची बरी उदरगत जातली, बरें ताका शिक्षणूय मेळटलें आनी आतां अंदू तेंची हेडमास्टरूय एडमिशन सुद्दां नवीन येयल्ली आसा आनी तिणेन खुबूच नवीन उपक्रम राबयल्ले आसा आनी तिच्या उपक्रमान हांगासर भुरग्यांक खूब बरें तेंच्या शिक्षणा बद्दल बरें हीत मेळटलें तांकां। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.